We have called for this press conference today to condemn the University Grants Commission's draft guidelines for reserving the vacancies for the SC, ST, and OBC in the higher education institutes and fill them under the general category. While we understand that late last evening, yesterday, the UGC has temporarily withdrawn these guidelines from the website, we want to highlight the thought of bringing in the SC, ST, and OBC reservations guidelines in the draft, which brings to the forefront the underlying thinking of the current BJP government. The mere existence of such a proposal is alarming and goes against the spirit of inclusive development. The very essence of our constitution is to uplift and empower marginalized communities. Reservations were established to address historical injustices and ensure representation to all sections of society, including the SC, STs, and OBCs. Any attempt to dilute this principle is a direct attack on the ethos of our very democracy. The Youth Congress will continue to stand with all sections of society and fight against any attempt to dilute or undermine the reservations that are essential for building an inclusive and equitable society. Across India तुम्ही पहिला की भारत जोडो यात्रा from Kanyakumari to Kashmir आणि भारत जोडो न्याय यात्रा started from Manipur to Mumbai. This was an attempt to reach out to all the marginalized society, the Bahujan Samaj across India, and to reach out and hear what their voices are. Punpopa Gelar, on the other side, the UGC comes out with the guidelines wherein they are de-reserving just seats reserved ashille for the ST, SC and OBC. They de-reserve करपाचे त्यांचे प्रयत्न आशिल्ले. बोर्ड झालो. The moment तेजेर board झालो, they come out and delete the notification from the website, which shows that this is the ideology. त्यांची आयडियोलॉजी इतलीच आसा की जी बहुजन समाज आसा त्यांचे रिजर्वेशन जे आशिल्ले ते काडपाचे तेंचे प्रयत्न आसा. Right from its inception is always against the Adivasi, ST, SC, OBC जे आमचे भाव भयण आहा तेंचे सदांच अगेन्स्ट आहा. And this de-reservation is an attack to the students belonging to this community by taking away their constitutional right of reservation in direct recruitment. So कॉन्स्टिट्युशनान बरयला की रिजर्वेशन हे भुरग्यांक मेळचे. दिस इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट. सो BJP वॉन्ट्स टू वायलेट दीस एंड वॉन्ट्स टू टेक अवे द रायट. कित्याक म्हणटा हांव की RSS इज ऑलवेज अगेन्स्ट दीस स्टुडंट्स बिकॉज इट्स इन DNA ऑफ RSS टू टार्गेट वीक एंड सप्रेस देम. जेन्नासून पावरान आयला, खास करून फ्रॉम 2014, BJP इज ऑलवेज अगेन्स्ट आदिवासीज, ऑलवेज अगेन्स्ट द मायनॉरिटीज. तुमकां खबर आसतलें की नेट एग्जाम आसता, नेट एग्जाम, नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दॅट इज अ क्वॉलिफायींग एग्जामिनेशन फॉर अ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टंट प्रोफेसर. सो आफ्टर स्टुडंट्स ग्रॅज्युएट, लाखांनी स्टुडंट ग्रॅज्युएट जाता आनी हे स्टुडंट्स नेट एग्जाम दिता आनी आफ्टर क्लियरींग दॅट एग्जाम दे गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क एज एन असिस्टंट प्रोफेसर इन ऑल द युनिवर्सिटीज. सो लाखांनी भुरगे आहा. तो ते कितें म्हणटा की जेन्ना पोस्ट वेकंट उरता आनी जेन्ना पोस्ट SC, ST आनी OBC कोण भुरगे नासता जाल्यार आमी जनरल कॅटेगरीन घालता म्हणून. लाखांनी भुरगे पास आवट जाता फ्रॉम दीस कॅटेगरी. देन हाव इट इज पॉसिबल दॅट दे आर नॉट गेटींग अ स्टुडंट फ्रॉम दीस कॅटेगरी. तो डायरेक्ट प्रश्न आमकां BJPसून. बिकॉज यू हॅव सीन द RSS आयडियोलॉजी. दे डजंट बिलीव इन इक्वेलिटी इन सोसायटी विच इज also written in a constitution. The Modi government and RSS doesn't want the students to get educated, खास करून ह्या कॅटेगरीचे की तांकां नाका हेंचो पार्टिसिपेशन जावचो म्हणून. सो आतां युनिवर्सिटीन, सेंट्रल युनिवर्सिटीन हजारांनी असिस्टंट प्रोफेसर आहा. सो दे वॉन्ट नो असिस्टंट प्रोफेसर फ्रॉम दीस कॅटेगरी. म्हणल्यार कोणूच ह्या कॅटेगरी बद्दल उलोवचो ना. OBC, ST, SC समज खंयचो प्रोफेसर नात ह्या कॅटेगरीन जाल्यार ह्या समाजा बद्दल उलयतलो कोण? खास करून ह्यो जेन्ना रिजर्वेशन आयिल्लो, कित्याक आयिल्लो?
फ्रॉम द थाउजंड्स ऑफ इयर्स देर वॉज 100% रिजर्वेशन फॉर अपर कास्ट. सो आमचे भीमराव आंबेडकर तेणें केलें की हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें, कित्याक हेंचो आवाज आयकूंक जाय, बिकॉज देर वॉज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसायटी. अजून पर्यंत चलता डिस्क्रिमिनेशन. सो RSS इज ऑलवेज अगेन्स्ट दीस रिजर्वेशन सिस्टम, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट ह्यो समाजाक वयर येवपाक तांकां नाका आनी तांकां दिवंक सोदना ते, बिकॉज दीस पोर्शन दे स्पीक्स फॉर देअर रायट, दे ऑलवेज स्पीक्स फॉर देअर रायट एंड दे आर इन लार्ज प्रोपोर्शन. गरीब आसतले, आमी बहुजन गांवांत रावता आसतले, पण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, BJP खास करून सांगूंक सोदता की आमी बहुजन भिविना, आमी कोणाकूच भिना. जेन्ना आमी बहुजन हे याद दवरपाची गरज आसा, जेन्ना आमी बहुजन सगळे एकठांय जावन जेन्ना रस्त्यार येतले तेन्ना ह्या BJP सरकाराक, ह्या एंटी बहुजन सरकाराक घरा बसयतले. हांव म्हाज्या सगळ्या बहुजन भावांक आनी भयणींक पांय पडून रिक्वेस्ट करता आनी पांय पडून सांगता की टायम येयलो, खूब सोंसले, आनी सोंसपाचें ना, नाल्यार आमचे सगळे काबार जातले. आमी काबार जाल्यात, फुडली आमची पिळगी, आमची भुरगीं आसा ती काबार जातली, तेंचो आनी कांय फ्युचर उरपाना. म्हणून सगळ्यांक एकठांय येयात आनी आमी सगळ्यांक मेळोन आमी ह्या ज्या भ्रश्ट सरकार आसा, जो एंटी बहुजन सरकार आसा, ताका तेंच्या घरा बसोया, तांकां तेंची वाट दाखोवया, तांकां तेंची लायकी दाखोवया.